ह्या उपरांत येवकार काँग्रेसीन बेटेच जनतेक भुलोवचें न्हय. काँग्रेसीचो सरकार चलतालो तेन्ना नमन तुका गोंयकारा उपक्रम काँग्रेसीन कित्याक करूना, तशेंच विकास कामाचे प्रकल्प हातात कित्याक घेवना काय म्हण प्रश्न भलायकी मंत्री राणे हांच्यांनी काँग्रेसीक केला. अर्डेक्सगो खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. Welcome all the members of the media. This press conference is basically to tell you about the 4 years of completion of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's 4-year period and the programs that BJP has been also undertaking in different parts of Goa. In the last 4 years, not only has the country benefited, पण त्याच बरोबर गोंय राज्यान बी ह्या सरकाराचो, केंद्र सरकाराचो, भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराचो गोंयचे जनतेक ताजो भरपूर फायदो जाल्लो आसा. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की ह्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आनी प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना ते प्रधानमंत्री जाले आनी गोंयांत भारतीय जनता पक्षाचो सरकार हांगा आशिल्लो त्या माध्यमांतल्यान खूबशे पयशे आनी खुबशे प्रोजेक्ट्स सँक्शन करून गोंय राज्यान दिवपाचो प्रयत्न केंद्र सरकारान केल्ले आसा. तुम्ही जर ह्या सायडीक साऊथ गोवा गेल्यार तुम्ही पळयता की रुंदीकरण रस्त्याचे चल्ल्या. नॉर्थ गोवाच्यान बी रस्तो प्रोजेक्ट सँक्शन जावन टेंडर जावन वर्क ऑर्डर दिवन ते बी काम चालू जाल्ले आसा. मोपाचो एअरपोर्टचो प्रकल्प घ्या, तेच्या भायर तुम्ही इलेक्ट्रिसिटीचे इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर ग्रांट घ्या, तुम्ही वेगवेगळे खात्यान आनी वेगवेगळे व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सँक्शन करून पयशे दिवपाक आनी वेगळे अपग्रेडेशन दिवपाक केंद्र सरकारान आनी आमचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजीच्या माध्यमांतल्यान गोंय सरकार पयशे आमकां गावल्ले आसा. 350 कोटीचो प्रकल्प प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेच्या माध्यमांतल्यान गोंय राज्याक दिवपाचो प्रयत्न प्रधानमंत्रीन केल्लो आसा आनी काम फुल स्विंग चालू आसा. नमन केले म्हणून वाळपय बी पावले नमन करपाक पार्टीचे अध्यक्ष 10 लोक बी नसले मेजपाक बोटार तुम्ही घेऊ शकता, कित्याक भायले लोक घेवन तुम्ही नमन दुसरी कडेन करपाक शक्य जायना. काँग्रेसचं सरकार 10 वर्सां केंद्रान आशिल्लो, पण काँग्रेसच्या सरकारान हे जे भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान केंद्र सरकाराच्या माध्यमांतल्यान गोंय राज्याक जे पयशे दिले 1/3 बी पयशे दिवपाचो प्रयत्न केंद्र सरकारान करूंक ना. काँग्रेसचो सरकार करूंक ना. हेजो नमन करूंक जाय. हांव पार्टीच्या अध्यक्षाक सांगूंक सोदता, तूं नमन कर, पण तुजो जो केंद्रान जो सरकार आशिल्लो, मनमोहन सिंगाचो सरकार आशिल्लो, त्या सरकारान गोंय राज्याक पयशे कित्याक दिवंक ना? तेन्ना ब्रिज कित्याक जावंक ना? जुवारीचो पूल एकदम म्हत्वाचो पूल, एक पुला खातीर पयसो दिवंक ना. रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर हा तो तसोच उरलो. रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर आयज जे काम चालू आहा गोंय राज्यात इतिहासान ह्या तरेचे काम केन्ना चालू जावंक ना.